नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां येवकार. आयचो विशय आमी दनपारां पळयला की सरकारान टॅक्साची बिल मांडपाक सुरवात केली आनी खंय तरी ओपोजिशनाक दिसलें की आपण त्या टायमार लोकांचेर कर लादतात तेन्ना तरी थंय आसपाक जायना म्हण ताणें वॉकआउट केलो. हो पयलो विशय. आनी दुसरो विशय म्हळ्यार सरकारचे गोवा पब्लीक सर्वीस गॅरंटी एक्ट हाडपाक सोदता, जातूंतल्यान सरकारी अधिकाऱ्यांचेर बंधन आसतलें एका निर्धारीत वेळे भितर लोकांक सगळी सेवा दिवपाचें. सो ह्यो दोन्ही गजालींची आज भासाभास करतात वेदर कितली पर्यंत हो एक्ट सक्सेसफूल जावपाक शकता आनी जे कर नवीन सरकार लायता ते जस्टिफायड आसात काय अनजस्टिफायड आसात ते. म्हणजे पयली आसा जाणी वॉकआउट केला ते काँग्रेसीचे अलेक्स रेजिनाल्ड. हॅलो, स्वागत तुजें. आनी दुसरी वर आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाब कामत. प्रकाश बाब, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. इतली जे आतां ओपोजिशनान जशी एक हें तयार केलां की इतली जेन्ना कर लादपाक सोदता सरकार तेन्ना सामान्य मनशाक हाचो भरपूर त्रास जातलो. सरकार एका हातान दिता आनी दुसऱ्या हातान काडून घेता. तुमकां व्यू कितलो मेळून पडटा? आर दीस टॅक्सीस जस्टिफायड ऑर अनजस्टिफायड? सी हो प्रश्न असो आसा. एक म्हणजे हे बजेट मोस्ट ऑफ द गोष्टी केल्या पळय हे आता येतात ते बजेटांतल्यो गोष्टी. हरशी सर्वसाधारण परिस्थिती जेन्ना नॉर्मल आसता तेन्ना बजेटांतली आमची परंपरा अशी की बजेटांत ज्यो गोष्टी हाडटात ताका सगळ्या नोटिफिकेशनां काडचें पडटा. ताज्या खातीर कॅबिनेट डिसिजनां घेवन ते इम्प्लिमेंटेशन किंवा ताज्या खातीर स्कीम करची पडटा जाल्यार कॅबिनेटान पास करची पडटा. बरोबर. म्हणून ह्यो गोष्टी 3 महिने 4 महिने रखडत चलता. पण आज परिस्थिती अशी आसा की आमकां मायनिंगाक लागून रिवेन्यू त्रास जाल्ले आहा सरकाराक स्किमी इम्प्लिमेंट करपाक पायलिंग जाल्या. लाडली लक्ष्मीची कितली एप्लिकेशनां आसा, मागीर त्यो कोण गृहलक्ष्मीची आनी कितली आसा, लाखभर 80,000 कितली. ही सगळी करतलो जाल्यार रिवेन्यू सरकारा कडेन फास्ट जाय. म्हणून सरकार फास्ट ह्यो इम्प्लिमेंट करूं सोदता. तातल्यान हें हांकां अशें वातावरण जालां. एक भाग जालो. आनी दुसरी म्हत्वाची गोश्ट अशी की अपोजिशन पळय आहा रिजनल बाबाचे बी ते हे टॅक्सिसाचो बोवाळ करता. पण आमी विचार कसो करतात की टॅक्सीस कित्याक लागून इतली गडबड जाता तर ताज्या बरोबर ज्यो स्किमी दिल्यात, सोशल सेक्युरिटी स्कीम ज्यो दिल्यात किंवा पेट्रोलाचो जेन्ना पेट्रोलाची वजावट दिली वेटांतल्यान ताजे 150 कोटी सुमार सरकाराक हे गेले. ह्यो आयचें जग अशें आसा की सबसिडी ह्यो गरिबांक सामक्यो फोकस सबसिडी दिवं जाय. खरे गरिबांक त्यो सबसिडी जर मेळत तश्यो जर वाटल्यो जाल्यार त्यो इफेक्टीव जायना. पण ताका लागून त्यो स्किमी बाबा कित्याक वाडयता अशे विरोधक म्हणू शकना. म्हणून ते पॉप्युलिस्ट स्किम्स तांकांय ताची गरज आसता. सो टॅक्साचेर हल्लो कर पण टॅक्साचें जे मूळ कारण आसा ताचेर इग्नोर करप. दिस इज अ स्टंट दॅट यू आर क्रिएटिंग, दॅट यू आर नॉट एड्रेसिंग द डिसीज बट यू आर ट्रायिंग टू प्ले एव्हरीथिंग अप ऑन द सिम्पटम्स. करेक्ट. See, the matter is not about who is trying to play. Ultimately, whatever you and I might speak, what the public is going to think about it and what the public is going to, जेव्हा बारीक लोक सामान्य आपल्याक कॅश पडटा तो सकाळी उठता, आपल्याक दूध कॅश पडटा, आपल्याक चाय कॅश पडटा, आपल्याक नुस्त्या कॅश पडटा, आपल्याक मांस कॅश पडटा, आपल्याक दिसवड कॅश आसा पळय तो बारीक मनीस चिंतलो. आमी आमगे लेजिस्लेशन सारकें केलें ना, कोण आनी कितें केलें ना, काँग्रेस पार्टी युनायटेड ना, आनी कितें ना, तो वेगळो इशू. हांव मुगे मत कितें आहा, जेन्ना तूं हितून टॅक्सीस दिता घालता, टॅक्सीस म्हणटा केन्ना घालपाचें जेन्ना होरें कितें बरी गरज आसा जाल्यार चोवपाची. सबसिडीज दिवपाक, स्किम्स दिवपाक वेन देर इज रिसेशन दीस इज नॉट करेक्ट. वेन देर इज रिसेशन जेन्ना तुका पयशे नाय तेन्ना तुगे घर बरें चलना, तूं घराक पेंट मारपाक चिंत नाका. जेन्ना तुगे घर बरें ना तूं यू स्टार्ट पयलीं कितें करून सांबाळपाचें, दिसवड कितें करून करपाचो, घर कितें करून सांबाळपाचें. सो मुगे मागणी कितें, पेट्रोल देंवयन आनी कितें देंवयन, गृहलक्ष्मी दिन, लाडली लक्ष्मी दिन आनी कितें दिन, लोकांचें बंधन कोन्न नाका. डोंट पुट प्रेशर ऑन द पब्लीक. वन सायड यू आर ट्रायिंग टू गिव समथिंग, सम स्कीम, दिस सायड यू आर टेकिंग सगळें टोटल व्हरप सोदता. आज तुम्ही जेन्ना वॉकआउट केला आनी इतली जेन्ना जी बिल आशिल्ली टॅक्साची, व्हॉट आर द मेजर बिल्स दॅट यू आर ऑब्जेक्टिंग? Major bills we have objected are 3 major bills. One is the Goa Land Revenue Code. Second, कित्याक लागून रेव्हेन्यू कोडांत असले अमेंडमेंट आहात की स्टॅम्प हें तुगेलें पयलीं एक एग्रीमेंटाक 2.9% he wants to collect. Second, he wants to make stamp power of attorneys on slabs. Power of attorney म्हणटा 20 रुपया वा 50 रुपया स्टॅम्प पावर ऑफ अटर्नी दिताले. लीव एंड लेट लायसन्स इज बारीक बेश्टी. तूं एक टीव्ही विकिता आनी कितें दिता. ऑल दीस स्मॉल थिंग्स तूं दिवपाक सोदतालो तेजेर 500 रुपीज केलां. मागीर तुवें वेरियस तूं आनी हें आनी सांगनाका, हेर आनी टॅक्सीस वाडयले ते आनी सांगनाका. बट दीस स्मॉल थिंग्स वेर कॉमन पर्सन. आतां
20 रुपया आलो तो DSS फॉर्माक देखून 20 रुपया तो 50 रुपया केला. ना पण हांगा एक म्हजो प्रश्न आसा, तूं सांग म्हाका अशे काही गोष्टी आसा आमचे कडेन सरकाराच्या हातूंत 20 वर्सां किंवा 15 वर्सां कोणे त्यो इन्फ्लेशनूय वाडत आहा आनी कोणे त्यो पळोवना. फॉर एग्जाम्पल काही कडेन अशे तरेचे हे आसात रिवेन्यूज आसात की आतां तुवें सांगलें खंय एक कसले पावर ऑफ एटर्नी घेवपाक 50 रुपया आसा, पण लक्षांत घे ती सर्वीस डिलिव्हरी सारकी नाशिल्ल्यान तुका तो मनीस खेपो मारता आनी तूं 150 आनी 200 रुपया येवन वचपा वगडावपा लायतात तुका. ताज्या वाट्याचे सरकारान जर ते 20 रुपयाचे किंवा 50 जाग्यार जर 500 केले, तो मनीस म्हणटा म्हाका आयचे आज दी, ताका अधिकार चडटा सिटीजनाक. त्या चड फी बरोबर बरी सर्व्हिसूय येतली म्हणटा तूं. जबाबदारी वाडटा न्ही, नागरीक मागता, नागरीक मागू शकता. तूं कितें सांग सरिता, इन्फ्लेशन गॅरंटी केली काय सर्व्हिस गॅरंटी केली? सर्व्हिस गॅरंटी एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन? नॉट नेसेसरी. न्ही हांव सगळेच हाका म्हणिना, पण काही पावर ऑफ एटर्नीक सर्व्हिस गॅरंटी म्हणटी लागना. पावर ऑफ एटर्नी 20 रुपया स्टॅम्प पेपर टायप मारपाचो आनी व्हरपाक रजिस्टर करपाचो. थिंग कांय देर इज नो डिले. पावर ऑफ एटर्नी आतां मारपाचें. रिमेंबर वेन आय स्पोक ऑफ पावर ऑफ एटर्नी, पावर ऑफ एटर्नी तूं कितें करता 20 रुपया स्टॅम्प पेपर ओ 50-100 रुपया स्टॅम्प पेपराचेर मारता, नोटरी कोता एटेस्ट करता. ती तूं कांय गॅरंटी आनी सर्व्हिस पण पावर ऑफ एटर्नी कित्या खातीर आसता? कित्याक फॉर वेरियस वेज, कित्याक वेरियस थिंग्स, कितें तरी प्रॉपर्टीचे आनी कितें आसता. सो ताका लागून तो इश्यू येदो व्हडलो वाडोवपाक जाय अशें म्हाका दिसना. हांव कितें म्हणटा कळ्ळें न्ही तुका? बर्डन पडपाचो विशय न्ही हो. तेच बरोबर आनीकय गोश्टी म्हाका दिसतात त्यो हे पळय तुमी हाडला तातूंत तुमी अभ्यास केला काय नको हांव हे बजेटांतल्यो ताणें रिस्ट्रक्चरींग केलां, खुबशें रिस्ट्रक्चरींग केलां, खुबशे रिवेन्यू लिकेजीस ज्यो सरकाराचे ताजे खातीरय काम केलां. हेवूय अभ्यासूय करून तुमी उलोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. सायडी आसा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्सय आसात थोडे. But don't you feel that today we opposed it? Don't you feel he should have adjourned the house, called us for discussions, let us sit, discuss what we can do? Don't you feel just because you have an absolute majority, you don't do what you want? तू केस दिसना? तुगे मत कितें आहा? तू केस दिसना तेणें बसपा जाल्यार बाबा आपय विल कॉल फॉर डिस्कशन, विल सी कितें कोण बेस्ट कम टू कॉलेज, ओके विल पोस्टपोन इट फॉर टुमॉरो. कितें तरी जावपा जाय आसलो काय ना? धर तूं आमी ऑपोजिशन गेले, आमी रॉंग सायडीन गेले. इट वॉजंट अ ड्युटी. गव्हर्नन्स म्हणल्यार कितें? डेमोक्रेसी म्हणल्यार कितें? डिबेट. So don't you feel that he should have called, not done exclusively go ahead? He could have adjourned the house, called the opposition leader for discussion. खंय तरी सरकाराक जी एक ब्रूट मेजॉरिटी मेळ्ळ्या तातूंत भितर थंय दोर हांव म्हणटें तूं उलयत तें सारकें दोरी आमी चुकले. वेलकम टू यू. एक जी गजाली आसा की असली थोडी गजाली कंटेन्शन इश्यू आसतले म्हणजे थोडी सर्विसीस सामान्य मनशाक डायरेक्ट लागता. एक्झॅक्टली. दुसरो जो अलेक्स पॉयंट काडिल्लो की टॅक्स तूं कसली तरी गजाल करपा खातीर घालता. आतां हांगा तूं कितें करपा खातीर घालता जाल्यार ताजे मुद्दाक एक वटच्यान तूं स्किमी दिता आनी दुसरे वटच्यान तोच दिल्लो पयसो बॅलन्स करपा खातीर तूं टॅक्स घालता. सो तो म्हणटा की ह्या ब्रूट मेजॉरिटीक लागून खंय तरी सरकारा भितर तो बारीकसो एरोगन्स आयलो काय कितें? बरें आनी गो सांगता. हो एरोगन्स दिसता मातसो. डेफिनेटली दिसता, पण हांव ताजी ब्लेम हेच अपोजिशनाचेर चड घालता. हावस जें चलता असेंब्ली तें अशें आसता की थंय लिडर ऑफ द हावस आसता, एक स्पीकर, दुसरो लिडर ऑफ द हावस जो मुख्यमंत्री आनी लिडर ऑफ द अपोजिशन. लिडर ऑफ द हावस आनी लिडर ऑफ द अपोजिशन पळय आसता तांची खरें म्हणजे हें तितलीच आसता पावर. बरोबर. पण आमी हांगा कितें पळयता की लिडर ऑफ द अपोजिशनाचें काम तो चडशे बाबतींत सरकाराक सजेशनां दिता किंवा कितेंय तरी खंय एक पॉयंट काडटा. पण जो इफेक्टीव लिडर ऑफ द अपोजिशन म्हणून आमी जे पळयल्या हाजे पयलीं डॉक्टर जल्मी पळयला, मनोहर पर्रीकार पळयल्या किंवा आमदाराक खंयच्याय आमी पळयलां खुबदां. काही आमदारांक उलोवपाक अडचणी स्पिकर एकालो म्हणटा ना टायमाचे विशीं आनी कितें विशीं बसयता, ते वेळार लिडर ऑफ द अपोजिशन उबो रावन ती सेंटर स्टेज घेना. हाका लागून म्हाका कितें दिसता ना अपोजिशनाचो जो स्पेस आसा पळय ती नेरो जायत चल्ल्या.